जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आमी सेमिनारीन शिकतना आमकां दुसरें दुसरें मिसांव करूंक आसता. ती आमी दैवशास्त्र म्हळ्यार थिओलॉजी शिकतना हांव दुसऱ्या वर्सा म्हजें शिकप शिकतलो आनी तो वळो आमकां 14 जाणां ब्रदरांक एक झोपडें म्हणजे स्लमाच्या जाग्याक आमकां धाडिल्लें. थंय लोकां सांगाता बरसून नितळाय आमी करूंक, पिडेंत आसलेल्यांक इल्लीं वखदां वांटूंक, ल्हान भुरगीं इस्कालाक वचनासतना घरांत आसलेल्या भुरग्यांक इल्लें शिकप आमकां कितें गोत आसा तें तांचे लागीं वांटून घेवंक, आनी थोडे खेळ थंय भुरग्यांक सांगाता घालून खेळोवंक. अशें त्या घरांनी वेता आसतना आमकां ती मोगान स्वागत करतली आनी अशें तांच्या कडेन आमी उलयतले, तांचे कश्ट दूख आमी आयकतले. ताजे उपरांत त्या भुरग्यांक घेवन इल्ले खेळ थोडे ब्रदर शिकयतले, इल्ली नितळाई करतले आनी तांकां थोडे शिकपी तांकां बरोवंक आनी वाचूंक हेय आमी थोडे तरबेती दितले. भुरगीं सुमार सांगाता मेळटात, पूण एक भुरगें मात्र इल्लें पयस रावन आमकांच पळोवन आसलें. आसूंक आसना, केस पुरो उगयनातले केस कशे विबाडल्यात पळय तशे, आनी गेल्ले वस्तुरी नितळना, नाकांत किरमें देंवन आसा, दोळ्यांत संतोशी ना, दुखी ना, एक तर आमकां पळयते आसा. एक हप्तो 2 हप्ते पळयले. तिसऱ्या हप्त्यांत आमकां सायकलां आसता, सायकलाक हाण घेवन आमी फाटीं वेता आसतना केदाळे आमी सोग ब्रदर हांवें निमाणें वेचे आसलें. हें भुरगें म्हज्या सायकलाच्या टायरा लागीं येवन आड रावलें आनी ताणें एक म्हाका सवाल केलें, ब्रदर ब्रदर मुझे बताये ना आप क्यों सफेद है. ब्रदर ब्रदर म्हाका सांग, तूं कित्याक गोरो दिसताय. दुसरें सवाल त्या भुरग्यान विचारलें, मुझे बताये ना भगवान का रंग क्या है. देवाचो बोण खंयचो गे म्हणून. ही ल्हान भुरगीं थोड्या पटी सवालां विचारतात, कोणाकी जाप दिवंक बारीक कश्ट. भुरग्यांची तकली आसा पळय, इंजिनियरींग तकली, जवाब गोतून नातल्यार कितें म्हणचें आनी एक हप्त्यान सांगता म्हणचें. तशेंच हांवें म्हळें कितें म्हणचें भुरग्याक, आनी एक हप्त्यान सांगता म्हणून हांवें सुकारी मारली. ताजे उपरांत 3 हप्ते आमकां परिक्षा आसली. हांव पुरो विसरून गेलो. परत आमी आयले. हांव आमचें पुरो काम जावन आमी फाटीं वेता आसतना हांव केदाळे निमाणें वेसो इसली म्हज्या सायकला मुखार येवन रावली आनी म्हणूंक लागली, तुवें म्हाका एका हप्त्यान सांगता म्हळें, ही 3 हप्ते जाले तुवें म्हाका जाप दिवं नाय. आज तुवें जाप दी जाय, नाजाल्यार तुका वचोंक सोडना. हांवें एक घडी भर दोळे धांपले आनी देवा ह्या भुरग्याच्या हातान तावन म्हाका राख म्हूण मागलें. आनी देव म्हणूंक लागलो, प्रेरण दिवन त्या भुरग्याक जाप दी. देव बोण पळयना, कात पळयना, देव भायली सोबाई पळयना, देव काळजां पळयता. देवाचो बोण सांग त्या भुरग्याक मोग जावन आसा. भाव भयणीनो, गॉड्स कलर, गॉड्स लँग्वेज इज लव. त्या खातीर आज कारकोळ हें बझिलिका हें मोगाचें पुनशेत जावन आसा. कोणाच्या मोगाचें? क्रिस्ताच्या मोगाचें. क्रिस्ताचो मोग ताचे सुवार्थेद्वारे हांगा निरंतर आमच्या काळजांनी आमच्या जिवितांत वळटे आसा. हांव चिंता त्या भुरग्याक कित्याक अशें भोगलें गे म्हणून. हें साबार जाणांचें भोगप कितें गे म्हळ्यार, ती उंच आमी सकयल, ती शिकल्यांत आमी शिकोवंक ना, ती उंच आमी कीड, हे कॉम्प्लेक्स म्हणटा, इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ह्या भुरग्यान चिंतलें कोण हांव कित्याक अशें आसा.
आमी थोडे फावटी चिंताव म्हजें जिवीत कित्याक अशें आसा, कित्याक म्हाका सुडका ना, कित्याक म्हज्या जिवितांत हांवें वयर येवंक जायना गी. मगचे भाव भयणीनो, देवाक आमी समजल्यार, देवाची भास आमी समजल्यार, देवाचें उतर आमी समजल्यार हें सर्व आमकां साद आसा. आमी तितल्यान सांगलें त्या भुरग्याक. आनी त्या खातीर येवच्या हप्त्यांत आमी वेता आसतना तें भुरगें केस उगोवन नितळ वस्तूर घालन ताचें मुखामोडो या नाक क्लीन करन संतोशान भुरग्या सांगात खेळटे आसा. भुरग्याक देवाचें स्पर्श जालें. हो जगोय तसोच हांगा आमी येता आसतना आमकां स्पर्श जाता. तें स्पर्श मनुश्याचें न्ही, तें स्पर्श पवित्र आत्म्याची सकत देवाच्या उतराचें बोळ आमचो मार्तीर सांत सा लॉरेन्साचे विनवणेचे मागण्याची सकत ह्या जाग्यार आमकां स्पर्श करता. हजार लाखांनी लोकांक ह्या जाग्यार तावन सुडका ह्या सुवार्थेची कृपा वाडल्या म्हळ्यार चूक जावची ना. त्या खातीर हजारांनी लाखांनी लोक ह्या जाग्याक येता, आंगवण्यो घालता, मिसां दितात, तांची प्रार्थना विनवण्यो भेटयतात आनी देव ताच्या मोगान तांकां भरता. तांणी मागलेलें तो फावो करता. आनी एक घडीत म्हज्या जिवितांत केदाळाय म्हज्या मतीक येवचें. हांव ताजो दियोकोन जाल्लो. आज कशें दियोकोनान हांगा सुवार्ता वाचली गी, ह्या जाग जावचे पयलीं आमकां 6 म्हयने दियोकोनाची वोर्ड आसता. आनी बेंगलोरांत एका फिरगतशीक हांव मिसावांक आयताराचे सकाळीं वेग्गी उठून वेतालो. आमची सेमिनरी सा पेद्रूची सेमिनरी, थंय हांव सोलो न्हू आमी येजय जाल्यार एक इगर्ज आसा, क्रिस्तरायची इगर्ज मैसूर लॅम्प्स. थंय जावन आमी सकयल आयल्यार यशवंतपुरा बस स्टेशनाक वचचें. आनी सकाळीं एक 4:30 उठून वेता आसतना थंय एकलो व्यक्ती बसून आसता. ताका दोनी पांय नात, कुडके जाल्यात, दोनी हाती ताचे गेल्यात. खंयगी ट्रेन आपोवन पडलो कोण ना. एक सुमार 4 वरांक त्या युवाक उठून बसता. एक ताचे वयर शॉल घालून थंय बसून आसता. हांव सबार पावटी तेणें 5 जाता आसतना ताजी बिरमोत म्हाका भोगली. आनी अशें कितें आदल्या दिसा आमच्या सेमिनारीन सडावत चापाती या ब्रेडांनी केल्यार कितें उरलें, या थोडे खाण अन्न ताका वांटतलो आनी थोडे पावटी वस्तू आसल्यार वस्तू रांदितलो. पूण सुमार 4 हप्ते हांव ताजे लागीं उलोवंक ना. एक दीस म्हाका कितें भोगलें, हांव थंय रावलो, ताचे दोळ्यांनी दोळे धरून पळयलें आनी ताका हांवें विचारलें, बाबा तूं कसो आसाय? म्हाका भाव भयणीनो तक्षणा ताच्या दोळ्यांत दुकां वळोवंक लागलीं, रडोंक लागलो हुस्कार नुस्कार. हांवें ताका विचारलें, हांव कितें सूख उलयलो गी? आनी म्हज्या कडेन आसलें खाणगी कितें ताका दिवंक वेताना नाका नाका तें म्हाका नाका म्हणलो. हांवें विचारलें कितें हांवें सूख उलयलो गी? तो म्हणो लागलो, तुमी येणे वेता आसतना हर एक आयतार हांव तुमकां पळयतां, म्हजे लागीं 1 या 2 शब्द तुमी उलोवन वसा. म्हाका भावा म्हणून कोणेंय आपयल्लें ना, म्हजे कडेन उलोवची कोणीय नात, म्हजी म्हणली कोणीय नात. आज कितलीशीं मालगाडी हांतुळणार न्हिदोन आसात, उलोवंक कोणीय नात. भुरगीं सोशियल नेटवर्कार बिजी आसात. कितलीशीं आस्पत्रेंत आसात, उलोवंक कोणीय नात. कितलीशीं आमच्या कुटुंबांत आसात, उलोवंक कोणीय नात. मदर तेरेसान सांगलें, आज संवसार भुकेला खाणा खातीर न्हय, आज संवसार भुकेला मोगा खातीर. आनी हांव चिंता आज त्याच देवाच्या मोगा खातीर संवसार भुकेला. सुवार्थ म्हळ्यार कितें? कित्याक आज सुवार्थ सो आयतार? सुवार्थ म्हळ्यार एक मायक काण घेवन 4 कांतारां म्हणून वचून सुवार्थ परगट करचें, या वचून रेत्यो दिवच्यो मात्र सुवार्थ न्हय, ती सुवार्थ. सुवार्थ म्हळ्यार हांवें म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या पती लागीं, पत्नी लागीं, भुरगे लागीं बऱ्यान मोगान उलोवचें. मालगाडी म्हजी आवय बापूय आसात, प्रायेक पावली आसात, मोगान तांचे लागीं संभाशण करचें. आमी थंय मिलिटरीचे अधिकारी जावन जियोवचे न्हय.
इस्कॉलांत हांव शिको मेस्त्री जावन आसा जावंक पुरो, म्हज्या भुरग्यां लागीं काम करच्या कामगारां लागीं जावं पुरो हांव एक कंपनी चलयता म्हज्या सांगाताच्या लागीं हांवें मोगान उलोवच्यो आसो दिवच्यो ही जावंक पावता सुवार्ता. मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमी हारी हारीनी ह्या जाग्याक आयल्या. हो जागो हांवें सांगलें सुवार्तेचो जागो, सुवार्तेचें तळ, सुवार्तेचें मूळ जावन आसा. आनी आज पापा फ्रांसिसान सप्टेंबराच्या 30 तारीखेक 2019 इस्वेंत हो आयतार सुवार्तेचो आयतार, देवाच्या उतराचो आयतार म्हणून परगट करतना सांगलें आमी देवाच्या उतराचें आचरण करूंक जाय जंय, देवाच्या उतराचें अध्ययन करूंक जाय जंय, तशें मात्र न्ही, तितलें मात न्ही देवाचें उतर आमी प्रावचन करूंकय जाय जंय. त्या खातीर देवाचें उतर आमी संभ्रमता, अध्ययन करता. ह्या दिसांनी देवाचें उतर चड आनी चड आमी नियाळटा. हांगाय ह्या बाजिलिकान हर एका ब्रेस्तारा नव्यान आसतात. देवाचें उतर दिवंक विविध ह्या जाग आमकां देवाचें उतर दितात तें आमकां आयकूंक मेळटा. आज देवाच्या उतराची तान सगळ्या संवसारांत आसा आनी देवाचो मोग ताच्या उतराद्वारे आमच्या काळजांनी आमकां बरोवन येता, आमकां मेळटा. मग भाव भयणीनो, होसेया प्रवादी आमकां सांगता, गिन्यानाच्या अभावा निमती म्हज्या परजेचो नाश जाता. तुमी म्हज्या गिन्यानाचो तिरस्कार केला, तुमकां हांव तिरस्कार करतलो. ನನ್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ದೈವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವೆನು. ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಪೆರಿಶ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ नाॅलेज. आमकां सगळी नॉलेज ह्या संवसाराची. यू हॅव रिजेक्टेड नॉलेज म्हळ्यार कितें? दैवीक उतर तुवें तें निराकारशी लायगी, तिरस्कार केलायगी. हें उतर उगडापें जाल्लें उतर, उगडापें जाल्लें उतर. कोणें उगडापें केल्लें? बापानच उगडापें केल्लें. त्या खातीर बाप आमकां उगडापें करता. ताचें उतर जेजू. तो सांगता बौतिजमा वेळार, हो मुसो पूत, हो म्हाका मानवला, हो मुझो मोगाचो पूत. रुपांतरा वेळार, हो मुजो पूत, हो म्हाका मानवला, हो मुझो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. जेजू सांगता बापाक ओळखोवचें आनी ताणें पाठयल्ल्या जेजूक ओळखोवचेंच सासणीक जिवीत. आनी तसो जेजू आमकां जागयता 12व्या आवास्वरान 26 वळीन मार्काचो वांजेल. तुमकां देवाची सामर्थ्य विशांती कळीत ना, देवाच्या उतरा विशांती तुमकां कळीत ना, तुमी फटवून पडतात. त्या खातीर म्हाका भाव भयणीनो, ह्या वर्सा आमकां पापा साहेबान हे एक पत्र दिलें, ते लिखीत ते ताणें आमचो मोग केला. कसो मोग केला? ताणें ताच्या पुता जुवांचो वांजेल 3रो आवास्वर 16वी वळ सांगता, देवान संवसाराचो मोग केलो. म्हळ्यार कोणाचो? तुजो मुजो हर एकल्याचो मोग केलो. ताणें ताच्या एकल्याच पुताक पाठयलो. म्हळ्यार कितें? संपूर्ण मापान कितेंच फाटीं दवरिनासतना देवान ताकाच खालतो केलो. कित्याक? आमकां वर्तो करचे खातीर, आमकां ताच्या मोगान भरचे खातीर. आज आमी कोणीय सांगोंक जायना देव म्हजो मोग करिना म्हणून तूं फटकिरो जाताय. कोणी निराश जावंक जायना, जीव घातून शिंप आमी करूंक नजो. कित्याक? ताणें आमकां ताच्या जिवान भरला, भरपूर मापान भरला. तेंच जुवांचो वांजेल 10वा आवास्वर 10वी वळ सांगता, सोर येता सोरूंक, लुटूंक, नाश करूंक. जेजू म्हणटा हांव आयलां जीव दिवच्याक, भरपूर मापान जीव दिवच्याक. आज ताचो मोग ताणें आमचेर वतला. बावतिस्माद्वारे ताची परजा आमी जाल्या. तिरवण्याद्वारे ताच्या थंय आमचो भावार्थ आमी ताचे परगटला आनी त्या भावार्थान आमी जियेते आसा. सक्रामेंताद्वारे आमचें जिवीत बांदून हाडते आसा. उपदेशा प्रमाणे आमी सुमयेच्या मेटांनी पावलांनी समकता. तर म्हज्या भाव भयणीनो, आज हे पोनशेत ह्या बाजिलिका आमकां कितें आपोवणें दिता? देवाच्या उतराचो आयतार, ताजें उतर आमच्या काळजान उदंड बापान देवान वतलां. ताणें आमचो मोग केला, हें सगळें सारकें. पूण आज आमी हांगा आयलेली आमकां कितें संदेश सांगता हांव आमी व्हरून येता. आज मनशाचें कशें अर्द कितें जातें आसा पळया. आज मुखेल्यांचें कशें अर्द मेलां म्हळ्यार सूख जावची ना. झगड्याक तयार जावची राष्ट्रां, झगडी करनासची राष्ट्रां, पटीचो ओत्मो, मतांतलेपणाचो ओत्मो,
मोस करचो ओतमो, भयोत्पादन करचो ओतमो आज ह्या संवसारांत काम करते आसा. तर आमी हांगा आयिल्लीं या पुनशताक बाजिलिकाक कितें हांगा तावन व्हरून येता. कानडी भाशेंत एक सांगतात, थोडी येता ती कितें म्हळ्यार जात्रे, हांगा जात्रो पळोवंक येता ती, यात्रे एक पळयण करूंक येता ती, मागीर पात्रे आतां ते वस्तू कितें काणी घेवन हांगा तावन येता ती. पूण आमी हांगा ताका आयिल्ल्या न्हय. शिजू सांगता पवित्र सोल्ल्यान, तुमी कितें म्हूण पळोवंक गेल्ल्यात थंय तुमी कितें पळोवंक गेल्ल्यात. तर आज जेजू तेन सुद्दां आमकां सांगता, ह्या कारकोळच्या बाजिलिकान कितें म्हूण पळोवंक गेल्यात तुमी. आज आमी क्रिस्ताक मेळोवंक आयल्या. आज आमी ह्या जाग्यार क्रिस्ताची सुवार्ता, आज जेजू सांगली सुवार्ता बळया, फातकी जिणी बदला नवी जिणी जियेया. ती सुवार्ता हांगा सुटावे कुमसार जावन आमचे फाटलें जिवीत, वायटाचें जिवीत सांडून क्रिस्त असो फाटलाव करूंक आमी आयल्या. आमी आसले बरी न्हय, आमी नवी रचना जावंक ह्या जाग्याक आयल्या. आनी धैर्यादीक कोशर्दाच्या सांता बरी, लोरेसा बरी आमची भुरगीं म्हणा, आमची वजणां, आमची कुटुंबादारां जावच्या खातीर आमी आंगवण फारीक करून मागोवंक ह्या जाग्याक आयला. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, हो जागो आमचे अंतस्करणाची झडती करूंक आपोवणें दिता. आमचे अंतस्करण ह्या संवसारा बरी हालचें दलचें अंतस्करण जावचें न्हय. आमचें अंतस्करण सुखारी मारचें अंतस्करण जावचें न्हय. आमचें अंतस्करण दड्डें मेल्लें अंतस्करण जावचें न्हय. आमचें अंतस्करण आमच्या ह्या भाग्यवन सांता बरी धैर्यादीक अंतस्करण जायचें. जुआंव बाप्तिस्ता बरी धैर्यादीक अंतस्करण जायचें. आमी क्रिस्तांवां भियोवन भितर बसची न्हय, धैर्यान सोम्याक साक्ष जावची. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्या जमतींत, आमच्या पिरगज कुटुंबांत, आमच्या दियेसीसींत आनी आमकां देवान दिल्लो उजवाड. त्याच खातीर इजाइया सांगता, काळोखांत असल्या लोकांक उजवाड फांकला. आनी नव्या सोल्ल्यान जेजूचें उतर आज आमी आयकलें, उजवाड फांकला. तर हें तळ उजवाडाचें तळ, धैर्याचें तळ, गूण करचें तळ, सुवार्थेचें तळ. त्या खातीर दुसऱ्या वाचपान तुमी आयकलें, पाऊल सांगता, हांगा थंड आसूं नजो आमच्या मदें, भेदभाव आसूं नजो आमच्या मदें, अशांती असमाधान आसूं आमच्या मदें. आमी सुवार्थेक अडखळ घालचे व्यक्ती जावंक नजो. जावं पुरो पिरगज कुटुंबान, जावं पुरो वाड्या जमतीन, जावं पुरो आमच्याच गांवांत दियेसीसींत आमी अडखळ हाडचे न्हय. बागार सुमयेचें राज बांदचें आसलें, लोरेसा बरी देवाचो मोग करचें आसलें, लोरेसा बरी सुवार्थेक साक्ष जावचें आसलें व्यक्ती आमी जाय. तवळ आमची भुरगीं म्हळां आमच्या तावन शिकतलीं, आमची युवजणां आमच्या तावन शिकतलीं आनी देवा समोर तीं परजळटलीं. त्या खातीर आयच्या ह्या येवकारिस्ती बलिदानान आमी मागया, सर्वेस्पर बापा, तुवें आमकां दिल्लें आज आपोवणें तुज्या पुता सारकें जावंक, तुज्या पुताच्या मोगान बरोवन ती मोगाची सुवार्ता आमी जियोवन आमच्या उतराद्वारे, नट्याद्वारे, आमच्या कामाद्वारे ती दाखोवंक आमकां जाय जाल्लें बोळू घटाय दी. मात्र न्हय, लोरेसा बरी भियेन आसतना धैर्यान आमच्या जिवितांत तुका साक्ष रावोवंक. एखाद्या वेळार जर आमी आमचो जीव सुवार्थे खातीर दिवंक पडत जाल्यार भियेन आसतना, पाटी सारन आसतना धैर्यान सुवार्थेच्या बोळान बरोवन लोरेसा बरी मट्टी रावोवंक आमकां कृपा बोळू घटाय दी. मात्र न्हय, आयच्या दिसा ह्या सुवार्थेद्वारे तूं आमकां आनी आयकोनचे सर परजेक तूं नितळ कर. ह्या बाजिलिकाद्वारे हजार लाखांनी करोडांनी लोक मन परिवर्तन जावन देवाच्या मोगाक फाटी येवन दित, जेजूक साक्षां जियोवन दित. मात्र न्हय, अखेर स्वासा पर्यंत आपणा दिल्लो भावार्थ सांबाळणं वो भावार्थाचो दिर्वे दुसऱ्यांक दिवचे बरी तांकां जाय जाल्यो कृपा बोळ घटाय तूं दी म्हूण मागता हांव. मात्र न्हय, आज आमच्या सर भुरग्यांक, कुटुंबां आसल्या भुरग्यांक समर्पण ह्या येवकारिस्ती बलिदाना वेळार मागता हांव. ह्या भुरग्यांक थंय देव आपोवणेचें बीन तूं ओंप आनी लांतावनूच ती देवाच्या भावार्थान, मागण्यान, कृपेन वाडोवन दित. आनी ज्या भुरग्यांक तुजे आशिर्वाद जाय, आज ह्या पूर्ण शेतांत हांव ते आशिर्वाद मेळोवन ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे हर एक भुरगीं आशिर्वादीत जावं दी म्हूण हांव मागतां. सैर पदवेदार देव, बाप आनी पूत पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादान भरूं. आमेन.